नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गवणेकार सविस्तर खबर आदी Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. लायटीच्या खात्याची मान्यताय आणि गरजेच्यो फॉर्मालिटी करिनासतना जनरेटर आणि इन्व्हर्टर वापरतल्या आड खर ॲक्शन खात्याची नोटीस काढून लोकांक शिटकावणी. दुधकारांच्या ग्रांट्सा खातीर 12 कोटी 70 लाख मंजूर 30 जुलै मेरेन मेळटले. सहकार मंत्री म्हणटा ग्रीन फॉडर उत्पादन करात पुराय सहकारी दुधकारांक तेंको. आषाढी मोठ्या भक्तिभावान गोंयचे प्रति पंढरपूर विठ्ठलापूर देवस्थान धरून गोंयभर आषाढीच्यो पुजा भजनां दिंडी उमेदीन पणजे सारखेल्या पर्तगाळ मठाच्या रामनाम जप केंद्रांनी एकादस. टॅक्सीवाल्यांनी डिजिटल जावचे पडटले. उत्तर दक्षिण गोंय टॅक्सी युनियनाची येरादारी मंत्री माविना बरोबर चर्चा. सगळ्यांक विश्वासांत घेवन खंय फुडलें पावल. सुधारित एग्रिगेटर गायडलायन्सांक मोटारसायकल पायलटांचो खर विरोध. प्रायव्हेट बायक ॲपार आयल्यार पायलटांच्या पोटार येरादारीच्या सेफ्टीक खंय मोठी रिस्क. कुंकळे आयडीसीतले झिंक वेस्टावेली ताडपत्री गेली हुबून. विखारी वेस्ट शेताभाटांनी थळावे म्हणटा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करात कागाळ जाय. राष्ट्रीय पावंड्यार काँग्रेस आनी आप कितेंय करूं वाद असलो तरी गोंयांत परिस्थिती वेगळी. बीजेपीक हरोवंक युती जायच. आप म्हणटा काँग्रेसी बरोबर युतीक तयार. लायटीच्या खात्याची मान्यताय आनी फॉर्मालिटी करीत नासतना जनरेटर वा इन्व्हर्टर वापरतल्यांचेर कारवायेची शिटकावणी. चीफ इंजिनियरान नोटीस काढून लोकांक नेमाची याद करून दिल्या. स्विच ऑफ केल्ल्या लायनीर काम करतना करंट रिवर्स मारिल्ल्यान लायनमॅन लायन हेल्परांक अपकिर्त जातात. तांचो जीव वता. ते फाटभुंयेर लोकांक ही शिटकावणी. वीज खात्यान महत्वाची नोटीस काढल्या. जनरेटर वा इन्व्हर्टर वापरतल्यांनी खात्याची मान्यताय घेवप सक्तीचे. इन्स्टॉलेशन करतना लायसन आशिल्ल्या इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टराचो सल्लो घेवचो आनी योग्य पद्दतीन इन्स्टॉलेशन करचे, नाजाल्यार कारवाय अटळ. आमी जेन्ना कोणूय जनरेटर घालता ताजें एप्रुवल इलेक्ट्रिसिटी कडेन आनी इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टरा कडेन मागचें पडटा. आनी आमी एक कंडिशन घालता तो स्विच घालचो पडटा 4 पोल, ताकी फाल्यां जनरेटराची सप्लाय आमच्या लायनीर येवची न्ही म्हणून. आनी तशें ते प्रोटेक्शनार आमी प्रिवेंट करता. कसलोच शॉक कंज्युमरासान येवचो न्हय. पूण इन्वर्टराक कितें आसता, आयज सगळेच लोक इन्वर्टर घालता आनी हे इन्वर्टराचें एप्रुवल घेवपाक डिपार्टमेंटा कडेन कोणूच परमिशनाक येयना. आनी तेजें कनेक्शन सारकें जावपाचें ते कंज्युमराचें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी ड्युटी आसता, जी इन्वर्टर बरें ब्रँडेड घालून जें आयसोलेशन करता कंप्लीट फेज एज वेल एज न्यूट्रल. कित्याक जेन्ना इन्वर्टर सप्लाय दिता तेन्ना ती सप्लाय आमच्या लायनीर येवंक जायना. ही काळजी द कॉन्ट्रॅक्टर ऑर द इन्वर्टर सप्लायर हेमी घेवची आसता, इन्क्लुडींग द कंज्युमर. वीज खात्याची मान्यताय आनी गरजेच्यो फॉर्मालिटी पुराय करिनासतना जनरेटर आनी इन्व्हर्टर वापरतल्या आड खर कारवाय जातली. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. दुधकारांक अनुदानाक मुख्यमंत्र्यान 12 कोटी 70 लाख मंजूर केल्यात. कळाव जालो खरो, मात 30 जुलै मेरेन दुधकारांक पयशे मेळटले म्हणून सहकार मंत्री शिरोडकार उलयला. केंद्र सरकाराच्या सहकार मंत्रालयाच्या स्थापणूक दिसाचे कार्यावळीक फोंड्या राजीव कला मंदिरांत सुवाळ्याक तो उलयतालो. डेअरी उबारूंक सुवाती सोदच्यो म्हूण बँको आनी सोसायटींक उलो. डेअरीचे खूप जे लोक आसतले ते म्हणटले मनाक थंय म्हणटले बशिल्ले कडेन आमगे 5 महिने पयशे येवना म्हणून. येस, इट इज अ फॅक्ट. दुधाचो सपोर्ट प्रायस जो आसा पळय न्ही ते पयशे येवना अजून. पूण माननीय मुख्यमंत्र्यान साधारणशे 15 दिसां पयलीं 12 कोटी आणि 70 लाख रुपया सँक्शन केले.
पूण मदलो प्रवास जो आसा पळय न्ही तो प्रवास सामको परतीत जाला. डेरी कडल्यान थंय वचपाक जाय, मागीर सोसायटी कडल्यान शेतकाऱ्या कडेन वचपाक जाय, शेतकाऱ्यांनी सही करून दिवपाक जाय, ते सही केल्ले मागीर परत एनिमल हजबंड्रीक वचपाक जाय, एनिमल हजबंड्रीक मागीर तुगेले हाका एकाउंट्सां वचपाक जाय. खुबसो प्रवास. म्हणजे पणजे वतलो जायत पयलीं फातर्पे वचपाचें, फातर्पेच्यान मागीर मडगांव येवपाचें, मडगांवच्यान वास्को वचपाचें आनी वास्कोच्यान मागीर पणजे वचपाचें. असो थोडोसो एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस. पूण एक गॅरंटी दिता, हे 12,70,00,000 जे आमच्या सीएमान माननीय मुख्यमंत्र्यान जे पास केल्यात ते जुलैच्या 30 तारखेपर्यंत तुमच्या अकाउंट्साचेर येतले. ताळी मुखार उरल्यात आनीक मुखार सांगता. फुडल्या म्हयन्याच्यान दर म्हयन्याच्या 10 तारखेक दुधाचो सपोर्ट प्रायस जो आसा पळय न्ही, लिटराक 15 रुपया, कोणेय जर 10 लिटर दूध घातलें तर 150 रुपया हे ते दिसाक लागू जालें. 50 लिटर दूध घातलें जर जायत जाल्यार 15 पैकी 750 रुपया. म्हणजे घरा कडेन बशिल्लो तुगेलो पगारच घेतलोसो जाता. लक्षात घ्या. त्या पयलीं ते गोंयांत घडपाक जाय. म्हणजे सगळ्या सोसायटीक इवन बँकांक म्हणजे आव्हान आसा. तुम्ही जर खंयी जर 10,000 एरिया डेव्हलप करता जर जाय, हांव अकाउंट सेक्शनांतल्यान तुमकां मान्यता दिता, ती जमीन डेव्हलप करपा संबंधी ग्रीन फोर्डराक मान्यता मेळटली. यू कॅन डू इट. ग्रीन फॉर्डराच्या लागवडी खातीरूय सुवात घेवची, सहकाराची मान्यताय आनी उदकाची वेवस्था करतलो म्हूण सुभाष शिरोडकरान आश्वासन दिलें. प्रुडंटा खातीर फोंड्या सावन विवेक प्रभू. पंढरपुरा बरोबर गोंयभर आषाढी एकादस. गोंयचे प्रति पंढरपूर विठ्ठल रखुमाई विठ्ठलापूर देवस्थानात आषाढीक हजारांनी लोक. हळडणच्या वारकऱ्यांनी साखळेवेरेन वारी काढली. हेर धर्माचे आशिल्ले. कोरगांव साळ वाठारांनी विद्यार्थ्यांनी दिंडी केली. पणजे महालक्ष्मी सारकेल्या पर्तगाळ मठाच्या रामनाम जप केंद्रांनी एकादस. मुख्यमंत्र्याची एकादशी परमी. गोंयभर मनयली आषाढी एकादस. वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक ह्या एकादशीन भागीदार जाले. आषाढी एकादशी निमित्तान प्रति पंढरपूर म्हणून जाणा जावपी आमचे साखळेंतले विठ्ठल रखुमाईचें मंदीर हे गोंयांत तितकेच फेमस आसा. आणि त्या निमित्तान गोंयभरांतले लोक हे आषाढी एकादशी निमित्तान जे पंढरपूर वचूंक शकना ते साखळेंतले हांगासर येता. म्हाका खूब खोस भोगता की ज्या पद्दतीन पायी वारी पंढरपुराक वता त्याच पद्दतीचो साखळे आनी पुराय परिसरांतले लोक पायी वारी घेवन विठ्ठलाच्या दर्शना खातीर आमच्या विठ्ठलापुराच्या ह्या मंदिरात येता. आज आषाढी एकादशीच्यो हांव समेस्त गोंयकारांक आनी पुराय देशवासियांक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. आता हे दुसरे वर्स ही वारी हांगासून वयतली, ती साखळे विठ्ठलाच्या देवळा मेरेन वयतली. आणि तुमचो प्रतिसाद पळोवन खरेंच उमेद भोगता की तुम्ही सकाळी उठून अशे उमेदीन हांगासर येयल्यात. आमी भितरच्यान वारी येयल्ली आसा. आमकां वारीक आमी हांव पयलीं फावट येयला, तरी आसतना हांगासर भक्तीमय वातावरण हांगा पळोवंक मेळ्ळें आमकां. म्हणजे वारीचो एक संस्था आसा जे हिंदू धर्मान आमी चडशे करता. बट आयज आमी पळयता जो ब्रेड आमचो झेडार आसा इज अ क्रिश्चन, बट स्टील तो आमच्या बरोबर बिचोलेच्यान हांगा मेरेन चलत येयला. Tractor bread on the Zedar of the Goa zone. So just to say it's a fantastic experience to be part of such a cultural experience. सजेशन घेवन आमी ठरयलें आनी तशें पेरंट्सांचे आमी ओपिनियन घेवन चल आमी बरीशी दिंडी घेवया. सो हें ठरोवन आमी आयच्या दिसाक सगळ्या भुरग्यांक इन्स्ट्रक्शन दिवन तांकां बरे कॉस्ट्यूम घालून बरी तयारी केली. या शाळेने अतिशय असा सुस्तुत्य असा उपक्रम केलेला आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी नवीन शैक्षणिक धोरण जे ते हे यंदापासून आम्ही लागू करतोय. सगळं त्यातच 4 जे टप्पे आहेत या खूप महत्त्वाचे टप्पे म्हणा, मनोमय, विज्ञानमय आणि बाकीचे दोन्ही टप्पे मुलांना व्यवस्थित समजवण्यात आले. त्या पणजे महालक्ष्मी सारकेल्या पर्तगाळ मठाच्या रामनाथ जपकेंद्रांनी एकादस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. टॅक्सीवाल्यांनी डिजिटल जावचे पडटले.
उत्तर दक्षिण गोंय टॅक्सी युनियन वचून येरादारी मंत्री माविनाक मेळ्ळे. ताचेर मंत्र्याची ही तांकां जाप. सरकार टॅक्सीवाल्यांक विचारूनच कितें तें थारायतलो म्हूण माविनाचें उतर. वादाची तड लागतली म्हूण टॅक्सीवाल्यांक अजून आशा. ॲप बेस्ड टॅक्सीचो इश्यू घेवन परत एकदां उत्तर आनी दक्षिण गोंय टॅक्सी युनियनाचे वांगडी येरादारी मंत्री माविना कडेन गेले. सरकार टॅक्सीवाल्यांक विश्वासान घेवनूच निर्णय घेतलो म्हूण मंत्र्यान आश्वासन दिलें. तशेंच डिजिटल मळार येयल्यार टॅक्सीवाल्यांक ताचो फायदो जातलो म्हूण मंत्र्यान सांगलें. हांवें तांकां एकूच सांगलां, लास्ट आमी टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करपा जाय खंयच्या व्यवसायाक आनी एक तेंचे मार्केटिंग करपा. इवन एज अ टॅक्सी तांकां चड भाडें मेळपाक गव्हर्मेंट तेंचे बरोबर आसा. हे डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर कशें व्यवस्थीतपणे बसोवपाचें तांकां मार ना बसता तांकांय दिसपा जाय हे आपले प्लॅटफॉर्म. आपल्या प्लॅटफॉर्माचेर आपलो वयल्यान व्यवसाय वाडटलो. आमी हिंगा कितें मुद्दम फोर्स करपाक आमी ना. तांकां जाय तशेंच जातलें पूण ताका लागून उलवणी जावपा जाय आनी लोकांक दिसपा जाय ही आपली टॅक्सी. डिजिटलायझेशना वरवीं टॅक्सीवाल्यांचे प्रश्न सुटावे जातले म्हूण मोवीन उलयलो. तेंचे म्हणणें आसलें आतां मिटर कांय कोण यूज करना. मिटर घालचें पडटा, रिन्युअल करचें पडटा, तांकां बेश्टे पयशे भरचे पडटा. जाल्यार आमी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाडून सगळे हाडटले आनी तेजेरूच ते भाडें नोटिफाय जातले एक रेट प्रमाणे आनी ते तुज्या फोनार सुद्दां मेळटले. आनी हांव समजता फुडारा आमी हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाडूनच हो विशय आमी सोडयतले. मोविनाच्या आश्वासना उपरांत शेकी टॅक्सीवाल्यांचो इश्यू सुटावो जातलो म्हूण उत्तर आनी दक्षिण गोंय टॅक्सी युनियनाच्या अध्यक्षान आपलो भरवसो उक्तायलो. जाता सरांनी आमकां ते जे पळय ॲप बेस कितें येवपाचें तेजेरूय आमचे बरे भशेन डिस्कशन जालें. सराकूय आमी आमचे कितें पळय आसा ग्रिविनन्सीस कितें आसा ती सरा कडेन मांडली आमी. सरान आमची बरे भशेन आयकून घेतली आनी सरान आमकां सांगलें की बाबा ह्या हातून फायनल जावंक ना, आनीकूय मिटींग घेवपाची आसा. बाकीची युनियन आसा आमी सराक एक रिक्वेस्ट केलो, पर्सनल रिक्वेस्ट केलो आमी की बाकीची युनियन आसा पळय तांकांय हांगासर आपोवचें. हांगासर नाजाल्यार खंयच्या तरी एका प्लॅटफॉर्मार हाडून अशे भशेन बरे भशेन डिस्कशन जाय. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. केंद्रीय महामार्ग येरादारी मंत्रालयान जारी केल्ले सुदारीत एग्रिगेटर गायडलायन्स मोटरसायकल पायलटांक मानवल्ल्यो ना. ॲपार प्रायवेट बायक टॅक्सी चलोवपी हे पायलट पारंपारीक गोंयकार पायलटांच्या खंय पोटार येतले. येरादारीचे सेफ्टीकय मोठी रिस्क वाडटली म्हूण गोवा मोटरसायकल टॅक्सी रायडर संघटनेचो अध्यक्ष उलयला. सरकारान काडिल्ल्यो टॅक्सी एग्रिगेटर गायडलायन्स आतां दुरुस्त केल्या उपरांतूय ताका गोंयच्या पायलटांचो आक्षेप. ह्यो गायडलायन्स गोंयच्या पायलटांक धोक्याच्यो ठरतल्यो म्हूण गोवा मोटरसायकल टॅक्सी रायडर्स संघटनेचो अध्यक्ष उलयलो. सरकारान हाचेर परत एकदां विचार करपाची गरज तांणी उक्तायली. सो ते जर करीत जर जाय जाल्यार पायलटांचो वेवसाय धोक्यान येतलो आनी लोकांक कितली बरी सर्वीस मेळटली ती आमकां खबर ना. तर सरकारान हाचेर विचार करपाक जाय. तो गोवा सरकार म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा. आतां ह्या स्वयंपूर्ण गोव्या भितर पायलट खंय बसता तो आजून तरी म्हाका कांय दिसूंक ना. एग्रिगेटर ॲपा वरवीं प्रायवेट कंपनींक फायदो जातलो. पारंपारीक पायलटांचें मात लुकसाण जातलें. वाहतुकांच्या सेफ्टीचो रिस्कूय वाडटलो म्हूण अध्यक्षान सांगलें. हे टू व्हिलर जर कोणूय घेवन भोंवंक लागले ताका बेस कितें आसलें ताका बेस म्हणजे ते कांयच ना. पारंपारीक पायलट आहा ताका तेजो पायलट कांयच फायदो जावचो ना. ह्यो ज्यो कंपनी आहा कंपनी आतां तो सेफ्टीक दिवपाक असो ना. सेफ कंपनी आहा तो बिझनेस करपाक येता. संघटनेन खंय सरकाराक कांय मागण्यो घातिल्ल्यो. ॲप हाडच्या बदला ह्यो मागण्यो सरकारान पुराय करच्यो म्हूण संघटनेच्या अध्यक्षान सुचयलें. पयलीं जे आमी सुविधा निर्माण केल्ल्यो त्यो सुविधा सध्या बंद पडलेल्यो. 2017-18 पासून बंद आसा. त्यो पयलीं चालू करच्यो. येत्या विधानसभेत हेचेर विचार जावचो असो अशी मागणी केल्ली मुख्यमंत्र्या कडेन केल्ली आसा. ही सरकार निवेदनां दिल्लीं आसा आनी तें सर्वीस दिल्लीं आसा आनी प्रत्येक बजेटाच्या वेळार हांव तो हें दिता आनी ह्या वेळार दिल्लीं आसा. पयलीं म्हणजे मोटरसायकल टॅक्सी स्टँड जे हांवें नोटिफाय करून घेतले ऑल ओव्हर गोवा 64 स्टँड. तेजे सायनबोर्ड लायल्ले आसा, तेजी कॅपेसिटी केल्ली आसा आनी आमी ती स्टॉप करपाक केल्ली. दुसरें म्हणजे कितें आमची जी स्कीम जी आमची स्टेटनी करून घेतलेल्यो मोटरसायकल पायलट जर एक्सिडेंट जावन ऑन द स्पॉट गेलो जाल्यार ताका आमची जी जीवनदायिनी स्कीम आसा ताका 3 लाखाचे बेनिफीट आसा. ती गेल्या 17-18 पासून बंद आसा. ती चालू करची. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. कुंकळ्या आयडीसींतले झिंक वेस्टावेली ताडपत्री उबून गेल्यार कितलेशेच दीस जाले. विखारी वेस्ट व्हांवन शेतां भाटांनी व्हाळांनी पावले. लोकांचे भलायके कडेन खेळ चल्ला. बेजबाबदार अधिकाऱ्यांचेर लोक एक्शन मागता. आमदारान खंय फुडें सरचो. This is 30 to 40 meters height. फाटल्यान सावन पयल्यार 45 meters जातली.
फुल आस्ती उडोवन गेला आनी हेवी रेन्स पडला. हेवी रेन्स बिकॉज ऑफ दीस हे सगळी हजार्डियस वेस्ट आसता तेजे वयली सगळी हें उदक व्हांवोन सगळी वॉटर बॉडीजांक गेला. कुंकळचे लोक कोणी जाल्यार मुखार येवन हें उलयता आनी हे फ्युचर जनरेशनाक आमगे कुंकळे हें पिवपा दिता म्हूण. आनी एक पाट मागता लिडर ऑफ द ऑपोजिशना कडेन हेजेर स्ट्रिक्ट कारवाई कर. कोण हितून इनवॉल्वमेंट आसा, ऑफिशर्स जे इनवॉल्वमेंट आसा जे पळयना, हेल्थ डिपार्टमेंट जावं कोण जावं हेंचेर कारवाई कर की हे जे कोण ऑफिसर्स जे हितून इनवॉल्व आसा, इनवॉल्वमेंट जे हेजी दिना रिपोर्ट्स, हें आतां 5 ते 6 दीस जालें हें अशेंच पडोन आसा. हेजो रिपोर्ट पावपा जाय आशिल्लो, MLA कडेन पावपा जाय आशिल्लो, कन्सर्न MLA कडेन आनी LOP कडेन, कित्याक ही कॉन्स्टिट्युन्सी तेजी आनी थ्रू दीस पॉयझनस वॉटर लोकांक इट्स हार्मफूल टू हेल्थ ऑफ पीपल. हांव MLA कडेन मागता की हेंचेर तेणें मुखार येवन FIR लॉन्च करची म्हूण. आतां द कन्सर्न ऑफिसर्स कोण हांकां लागता तेंचेर FIR लॉन्च करची म्हूण. कित्याक एक कॉमन मॅन थंय गेलो म्हूण मुगे पुलीस आयकना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हें पळयलां, हें IDC फिल्ड मॅनेजरान पळयलां, तें तुमी ताका वचून विचारचें आनी जो आमचे कुंकळचे चेअरपर्सन जावं कोणा चीफ ऑफिसर जावं हो प्रश्न विचारचो. पॉयजन वीक म्हणटाय तो आतां तुमी चोवपाचें. आमी आतां हिंगा रावते पण आमकां हो सगळो विश आमकां खावपा पडटा. वीक कोण खातलो? कितल्या पाटी केले कोण एक्शन घेयना हिंगाचे. तुमी चोवपा आतां कोण आहाय तेमी. आनी आमी हें कोत्ते प्लास्टीकचो हें केसून जाला तें उबोवंक गेलां सगळें. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. हळडोणची मार्केटाची बिल्डिंग मोडले उपरांत थंयचे व्यापारी रस्त्यार. बाजाराक जाय तशी सुवात ना, वत पावसाचो त्रास. बिल्डिंग मोडले उपरांत रोखडेच नवी बांदून दितले म्हणून खंय सांगिल्लें. 1.5 वर्स जालें तरी बिल्डिंग मोडिल्ली तशी आसा. पंचायत आमदारय वासपूस करिना म्हणून पसरकार बेजार. हळडोणा मार्केटाची बिल्डिंग मोडल्या उपरांत बाजार सगळो रस्त्यार आयिल्लो दिसलो. बिल्डिंग मोडून खंय परत बांदतले म्हणून सांगिल्लें, पूण अजून परिस्थिती आसा तशीच. जर बांदपाचें नासलें जाल्यार मोडपाचेंच न्हू. तर डेप्युटी कलेक्टरान टायम बाबा आमकां पयलीं बांदून दी, रिलोकेशन कर, रिलोकेट कर आनी मागीर मोड. आतां रस्त्यार बांदला आनी तो सरपंच सांगता म्हाका उठ म्हणून. ट्रॅफिक जाता खंय जाम जाता म्हणून जाल्यार उबी राव म्हणून. वेपाऱ्यांक विक्री करपा खातीर रस्त्यार बसचें पडटा. पावसांत खंय आनीकूय त्रास जाता, थळावे उलयले. आमकां खूब त्रास केले मोडल्या. आमचे भयो करून उडयल्या. पावसान भिजोन मरो आमकां हांगा बसाकूय थार ना आनी कांय ना. पावसान येता लोड आनी सगळें भिजोंक जाता. हांगा सेट घालून मोडून दिता म्हण जाली ती कांयच करून दिले ना आमकां तेंच्यांनी. आनी आतां हे मार्केट मोडलें आनी थंडथणीत करून आमकां सगळ्या लोकांक जमनीत थेयल्यात. आमकां हितून कांयच करपाक मेळना आनी धंदो करूंकूय वाडोवकूय मेळना आनी कितें ना. फक्त आमी सगळे लॉसान पडलेलीं आसा. पावसान त्रास जाता, गिमाने पळय वता लागता. लायटीनूय करूंक ना आनी हेणें मिनिस्टरानूय करूंक ना कांय. हे पळय 7-17 लावन बसता. अधिकाऱ्यांनी हाची दखल घेवची. वेपाऱ्यां खातीर एक योग्य जागो ठरवचो म्हूण थळाव्यांची मागणी. अशें सांगलां की प्रोजेक्ट जो आसा पास जाला म्हणून, तो चालीक अजून लागोंक ना. आनी ते आशिल्लोच आतां आमी हांगा भायर बसता वता. कितें हेज्या आतां पावसान आनी ऑप्शन ना आमकां आनी हांगा जागो ना. आमकां अशें रस्त्यारूच बसचें पडटा. उपता केन्ना धरता आमी धरता, केन्ना सत्र्याचे तुमी जर कंडिशन पळयत जाल्यार सगळे आतां नवे सत्रे हाडलेले. सगळे वाऱ्यान सगळे उबन गेले. गव्हर्मेंटाक आमी कितें सांगूंक सोदता की प्रत्येक गांवांनी वचून ते लोकांचे कितें मेन प्रॉब्लम आहा न्ही ते तुमी एक्चुअली पळोवंक जाय. तुमी सांगतना आमकां सांगतात की आमी हे करतले ते करतले. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. साळगांव कोयरा विल्याचो प्रकल्प उबारिल्लो तो फक्त बार्देज आनी दर्यादेग वाठारांतले कोयराचो विलो लावंक. मात आतां प्लांटाचेर प्रेशर वाडिल्ल्यान जायत्यो समस्या उप्रासल्यात. वाठारांत घाणी पडल्यात म्हणून ग्रामसभेक बोवाळ. सरपंच म्हणटा वासान रावंक जायना, पर्यावरणाकय धोको.
लोकांचे पांचशेंच पेड्ड्यार सरपंच खंय आतां आमदारा कडेन उलयतलो. I'm Shelu Fernandez सालिगांवचो. आयज ग्रामसभा आशिल्ली सालिगांवची. ते ग्रामसभा आमचो इशू हांवें घेतलो प्लांटाक लागून. ती आतां प्लांटाक म्हाका सांग खूब पाटी खूब ग्रामसेवक हांव उलयलो. बिकॉज हे वासाक लागून एक आतां प्लांटाक सारकी कसलो गॅसीचो हो वास येता घाण येता सुसूंक जायना. दुसऱ्या झाडांनी आतां वाऱ्याच्या थंय घरान वचून आमकां नाकान हिनक जाता वास येवंक पडटा. लायक द आतां कितें आसा ते वासाक आमकां ही भिरांत दिसता की आमची ल्हान भुरगीं आहा सो जाणटी आहा तेंच्यानी हांग सांग इनफॅक्ट आनी ही आमी पयलीं पाटी एक मिटिंगूय घेतलेली गार्बेजीन वयर तेंच्यांनी सेन्सियस दिल्लें सांगलेलें तेंच्यांनी लायक आनी आमी वास येवचो ना आमी बंद करतले पळय जाल्यार आतां परत चालू जाली. परत जाल्यार त्या मिटींग घेतलेली हेणी आमचे MLA विथ पंचायत आनी साम पीपल तेंच्यांनी मिटींग घेवन तेणी सांगलें की विदीन 10 days वी गोइंग टू टेक द एक्शन ऑन दॅट आनी वी गोइंग टू स्टॉप द स्मेल. बट हो 10 दीस जावन परत पंत तो वास चालू जालो. म्हणटच आनी वासान रावन आनी वैरीक करून त्या वाड्यान लोक आहा पळय तांकां वैरीक करूंक आमकांय मातशें असो येता पूण तांकां सुबेज येता ते बेजार जाल्यार देखून ते म्हणटात ते पंचायत येवन म्हाकाय सांगता हांव म्हणजे कितें करतलो. आतां जी टॉपीक हातून आयिल्लो ग्रामसभाक की कितें तरी ताचें सोल्युशन काडूंक जाय. हांव फाल्यां आमदाराक सांगता अशें अशें जालां कितें तरी सोल्युशन काडूंक जाय म्हणून. आनी आमदाराक लेटर केल्ली आमी PWDक लेटर केल्ली त्या रस्त्याक लागून कोणूच येवंक ना. आमगेली प्रूफ आहा दाखोवपाक जाय. राष्ट्रीय पांवड्यार काँग्रेस आनी आपाची युती ना खरी. देशांतली आनी गोंयची परिस्थिती वेगळी. गोंयांत BJPक हरयतले जाल्यार काँग्रेसी बरोबर युती करचीच पडटली म्हूण आपाचो फुडारी अमित पालेकार उलयला. आप युतीक तयार. पालेकार म्हणटा सरकार धनगर आनी ST समाजाक खंय फटयता. तुमी एलायन्सा तयार आसतले काय ते एलायन्सा तयार आसतले काय ते आमी केन्नाच ना म्हणना की गोंय आनी गोंयकारांचो विचार करून जर भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाक जर एलायन्स जाय पडत आसत जाल्यार वी शूड ऑल कम टुगेदर अँड आय थिंक वी वील प्रे अँड वी शॅल आस्क आवर नॅशनल लिडर्स दॅट यू बेटर सेन्स प्रिवेल्स ऑन एवरी वन की आमी आमच्या नॅशनल लिडर्सांक सांगपाक जाय की गोंयांत कसली गरज ती ताका खंय बसून ते कळना. आमचे जशें आम आदमी पार्टीन आमकां पुरेपूर हक्क दिला हांगा गोंयचे विशय मांडपा खातीर गोंयचे विशय घेवपा खातीर कसलेच इंटरफिरन्स नासतना हांवें तांकां एक गोश्ट पटोवन दिवपाक जाय की तुमी वेगवेगळ्या स्टेटांनी वेगवेगळ्या तरेन इलेक्शन लडटा आसत पूण गोंया खातीर गोंय जिखपा खातीर गोंयची भारतीय जनता पार्टीचो जो करप सरकार आसा ताचो जर ताका जर डिफीट करपाक जाय जाल्यार आमी खंय ना खंय तरी एकठांय येवचें पडत जाल्यार आमी येवचें पडटले इरिस्पेक्टीव ऑफ आवर पॉलिटिकल. मडगांवा ST समाजाचो युवा फुडारी विनय वेळीपाचो आप प्रवेश जालो. BJP सरकारान धनगर आनी ST समाजाक फटयले म्हूण पालेकार उलयलो. पर्टिक्युलरली गावडा कोंडी वेळीप जांकां म्हणटा गांकुळे तांकां फुडें व्हरपाक खंयच प्रयत्न जालो अशें म्हाका दिसलें ना. आनी ते लक्षांत दवरून म्हाका दिसता आमी फाटल्या दिसांनी आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आनी सांगिल्ले गोंयकारांक की कशे तरेन जे हक्क हे मूळ गोंयकारांक जे मेळपाक जाय ते मेळना. प्रेस रायट्स आसूं ST समाजाचे कमिशन्स आसूं किंवा बाकीचे जे गोष्टी प्रत्येक सरकारान जे आयले आज पर्यंत जाणें प्रॉमिस केले ते खंय ना खंय तरी लागू करूना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. पळय निकती आयिल्ली खबर. बेकायदेशीर बांदकामां विशीं हायकोर्टान अर्ज दिल्या ताचेर पोंबुर्पा पंचायतीन खासा जागृताय सभा घेतली. थोडे लोकांचे स्ट्रक्चर्स हांवूय जाणा ते पोन्ने स्ट्रक्चर बिफोर इवन लिबरेशन आशिल्ले ते आमी ल्हान आसतना ह्या सायडीन येताले तेन्ना सगळे घरां सगळे पळयताले. सो हांवें तांकां सांगलां कितें करून ते मांडले ते रिप्लाय आहा तांकां दिवपाक आनी कितकें दाखोवपाक तेंचे स्ट्रक्चर लिगल आसात म्हणून. ZP वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान सरकार खंय कम्युनिजात सुवातेवेली घरां रेग्युलरायज करपाचें उतर दिवन फटींगपणां करता म्हूण टिका. CMान एक स्टेटमेंट केला की आतां एक बिल हाडलें म्हूण असेंब्लीन कम्युनिजातीचे घरां आहात ते रेग्युलरायज करपाक कम्युनिजाती माग नासतना म्हणल्यार विदावट कन्सेंट ऑफ कम्युनिजात माग कसलो प्रॉब्लेम ना. लोकांक एक कितें कोण 40-50 वर्सां आहा जाल्यार तांकां रेग्युलरायज करपाक फटींगपणाचें करनाका. कितें फटींगपण आनी सरकार तुगे तेगे लिगलायज करतलो तुका उडयतलो भायर कायदो खंयचो केन्ना नासना. आनी हें असलो कायदो सरकार हाडसत जाल्यार हांव सांगतलो हें फटींगपण कित्याक ZP इलेक्शन येता मागीर असेंब्ली इलेक्शन येता
आमी असेंब्ली इलेक्शन जातकीर तुमगे गोड मोडून वयतले. आयक तूं कितें म्हणटा. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे. GTDC वरवीं 70तले नगरगांव पंचायतींतले उस्त्यां ट्युरिस्टां बरोबर गोंयकारांकय रिवर राफ्टिंगाच्या एडव्हेंचराचो अनुभव. उस्तें ते सोनाळ मदलो 10 किलोमीटर वाठार म्हादयचो. गोंयचें हें पयलें आनी एकोडें रिवर राफ्टिंग फाटलीं सुमार 11 वर्सां जालीं चालू आसा. स्पेशल रिपोर्ट. रिवर राफ्टिंग सारखी एक्टिव्हिटी गोंयच्या 70त उपलब्ध आसा हें अजून कांय जाणांक खबर ना. गोंय पर्यटन महामंडळ दर वर्सा उस्तें ते सोनाळ म्हादय न्हंयेंत रिवर राफ्टिंगाचें आयोजन करतात. ह्या एक्सायटींग अणभवा विशीं जाणून घेवया. आमी सध्या आसा 70 हांगासर उस्त्या गांवांत आनी हांगासर आमी तुमकां दाखोवपाक येयल्या ते म्हटल्यार वायल्ड रिवर राफ्टिंग जे 70 जाता हें सुरवात केली ती म्हटल्यार गोवा सरकारान ते मोठ्या प्रमाणात हांगा टुरिस्ट येतात. गोंयच्या सोबीत सुंदर म्हादय न्हंयेंत आनी मन भुलयण्या 70त जावपी ह्या रिवर राफ्टिंगा विशीं गायडानूय प्रतिक्रिया दिली. हम लोग यहाँ पे गाइड है, यहाँ पे गोवा राफ्टिंग में तो हम लोग ये रिवर राफ्टिंग करा रहे हैं मादई रिवर में. तो ये 10 किलोमीटर का राइड है. तो अभी जो मानसून रिवर है ये, तो इसमें क्या आता है वेव्स बहुत अच्छी आ रही है अभी जो देखिए फ्लो देखिए आप अभी रिवर का. तो इसमें क्या है यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं और इंडियन भी आते हैं. तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, आ सकते हो यहाँ पे आप लोग. तो हमारे जो गाइड है एक्सपर्ट जो हम लोग गाइड है यहाँ पे वो सब लोग हम सेफ्टी के साथ करते हैं. तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं. ये सितंबर एंड तक रहेगा बारिश के टाइम मानसून रिवर. 70तल्या ह्या एडव्हेंचरस रिवर राफ्टिंगा विशीं पर्यटकांनी आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. जून ते सप्टेंबर मेरेन चलतल्या ह्या रिवर राफ्टिंगाचो अनुभव सगळ्यांनी घेवंक आपोवणे. Hello, we are Dominic and Lisa from Austria. Hi. Now we are 2 years in Goa and first time for us in during the monsoon time. We were looking around a little bit. What can we do during the monsoon? We saw there is this white rafting and yeah, we really enjoyed it. We did it once like 10 years before in Bali, but this was even better. Wild river. Yeah. Also really nice. खरेंच म्हाका वंडरफूल आसलो. हेच्या पयलीं हांवें ऋषिकेश ट्राय केल्लो बट त्याच्या परत आयज जो हांवें 70 भागांत केला तो एकदम एडवेंचरस आसलो. हेच्या पयलीं हांवें खूब केला, इवन आमचे सी कोस्टल लायनीचे पासून केलेला पॅराग्लायडींग खूब एक्टिविटी केला. बट आमच्यो 70 वाठारांत ज्यो जाता ते एकदम आज इतकी एडवेंचर जाली, आज खूब एन्जॉय केले. तेन्ना इतको भंय दिसता म्हाका की आतां पोना वयतलो भितर वयतलो आनी भायर येवं शकना अशें एक दिसता. एक पॉयंट जाता तुजे कडेन फील जाता ते, बट तशें कांय नासता. जर तुजें काळीच घट आसा जाल्यार यू कॅन वीन. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, GOTV ॲप. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.